गोयच्या मायनिंगाक केंद्राकडच्यान एकार एक धपके येत आसात। मायनिंग आसा तशें सुरू करूंक गोंयान केंद्राक सुचयल्लो MMDR कायदो दुरुस्तीचो मार्ग दिल्लींतल्यान कायदो सचिवालयाक मान्य ना। दिल्ली सावन आयिल्ल्या मिडिया रिपोर्टात कायदो सचिवान खण मंत्रालयाक दिल्लो सल्लोच लीक जाला। MMDR कायद्यात बदल करूंक लिजांची व्हॅलिडिटी वर्स 2037 मेरेन वाडोवंक गोंयचे यत्न चलताले। केंद्रीय कायदो सचिव सुरेश चंद्राच्या सल्ल्या प्रमाण हो मार्गच चुकीचो। गोंय सरकारान मायनिंगाक उपाय म्हूण MMDR कायदो दुरुस्ती सुचयल्ली। गोंयची विनवणी मान्य करची न्ही म्हूण केंद्रीय कायदो सचिवालयाचो खण मंत्रालयाक सल्लो। मायनिंग कायद्यात दुरुस्ती करप हे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा आड। हो प्रश्न अॅटर्नी जनरला कडेन व्हरून कांयच फायदो ना, त्या परस गोंयच्या मिनरांनी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका घालची म्हूण सल्लो दिला। येता त्या 11 डिसेंबर सावन संसदेच्या अधिवेशनात गोंयचो मायनिंग कायदो दुरुस्ती विधेयक येतले म्हूण गोंयचे मिनेर डिपेंडंट आनी जाळवणदार रावल्यात। मात कायदो सचिवालयाच्या सल्ल्या प्रमाण गोंयच्या प्रस्तावाक कायद्याचो आदार मेळूंकच शकना आनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे चौकटीतूय ही गजाल बसना। मुख्यमंत्र्याचे चिटयो आनी तिगाय BJP खासदारांच्या शिष्टमंडळाची दिल्ली ट्रिपी उदकात। जे मायनिंग कामगार आनी ट्रक मालक किंवा मशीन मालक म्हाजे कडेन आयिल्ले तांकां हांव वचून मेळ्ळो। तांकां सांगलें की सरकार एक 15 दिसा भितर तोडगो काडटलो आनी तो तोडगो गोंयाच्या हिता खातीर आसतलो। गोंयच्या खाण कामगार आसूं किंवा खाणींत चलपी ट्रक आसूं मशीन्स आसूं आमची गोंयकारांची हेजे खातीर हो तोडगो आसतलो। आनी म्हाका दिसता लोकांनी ह्या हितूर बेश्टेच काचाबूल जावचें न्ही आनी अफव्या उडटा पळय तेजेर विश्वास दवरचो न्ही। आमी योग्य तो निर्णय सरकाराक हेजी पूर्ण जाणीव आसा आनी आमी योग्य तो निर्णय मायनिंग सुरू जावच्यो गोंयान म्हणून आमी घेतले आनी हेका लागून एक थोडे दिसांची अवधी आसतलो। लोकांनी आमचेर विश्वास दवरचो, सरकाराचेर विश्वास दवरचो आनी केंद्र सरकाराचेर विश्वास दवरून एकूच आव्हान करीन दिसता की मोर्चा करून धरणे करून कांयच फायदो जावचो ना, जाल्यार एक शांतताय भितर आमी सगळ्यांनी सरकाराक सपोर्ट करुया आनी हो मायनिंग इश्यू सॉल्व जावपा खातीर आमी प्रयत्न करता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।